सगळ्यांक बरी सांग जावन येता. माचेर आयल्लो केपेंचे MLA एल्टन डिकॉस्टा, झिरवा मेंबर नंदीफा कार्डोजो, गांवचे सरपंच रिया, फादर फिट पॅट्रिक फुटालो, सिस्टर जेसी, फादर हेन्सली, फादर झेवियर, स्पेशल इन्व्हायटीज आणि माझ्या मोगाळ भावन भयणांदो. 2025 जेन्ना सावजारा स्पोर्ट्स क्लबाची कमिटी हातूंत मेळोवपा येयली आनी ते म्हणपा लागले एक टोर्नामेंट करता इन द मेमरी ऑफ मार्कूस गोन्साल्वीस. आनी तेन्ना हांवें विचारलें त्या मास्करीन आसात तेन्ना हांवें ताका विचारलें तुमी टोर्नामेंट खंय करताय. ते म्हणपा लागले आमी चिंचिणी चर्च ग्राउंडार करता. ताका रिजन विचारलें. ते म्हणपा लागले सालजोरा केलो जाल्यार थिंग चड लोक जावपा ना. पण परते हांकां 2026 परते येयले आनी तेन्ना हांकां सांगलें आसुमता काप कोताय. ते सेम क्वेश्चन हांवें विचारलें तेन्ना ते म्हणपा लागले आमी सालजोरा ग्राउंडाचेर करताय. आनी खुशालकाय भोगली कित्याक सालजोरा स्पोर्ट्स क्लबाक चिंचिणी कित्याक सालजोरा जावपाक जाय म्हणून. आनी हे फावटी तेमी हो टोर्नामेंट हांगा ऑर्गनायज केलो. आनीक जे ते चिंतताले कित्याक सालजोरा केलो जाल्यार लोक जावपाना म्हूण, पूण ते म्हाका दिसता आयज हो टोर्नामेंट तुमी बरो ऑर्गनायज केलो आनी एकवटान केलो म्हूण आयज जायतो हिंगा लोकूय दिश्टी पडला. खंयी टोर्नामेंट केलो जाल्यार आमचे गोंयकार फुटबॉल खंयी टोर्नामेंट खंयी गेम चोवपाक वयता. तेजे भाशेन आयज शाबासकी दिता हाचे दोनूय टिमीक, मांडोपा स्पोर्ट्स क्लब आनी सेंट सेबस्टियन यूथ क्लब बोरिडा फातोर्डा. तुमी आख्खो टोर्नामेंट बरें खेळले आनी आयज फायनलाक पावले म्हणून. जायते फावटी न्यूज आयकुपा येता, पेपरार येता ह्यो दोनूय टिमी बरी आसतात, जायते कडेन ते फायनलाकूय पावतात. कांय कडेन जिखतात, कांय कडेन हारतात. आनी आयजूय तुमचे मध्ये एक टीम जिखतली आनी एक म्हाका दिसता फातोर्डा एक लीड आहाय, पूण अजून टायम आहा मंडपाक ड्रॉ करून जिखपाक. सो म्हाका दिसता दोनूय टिमी मदें बरी टीम जिखची. म्हाका उगडास येता लास्ट टायम टोर्नामेंट जाल्लो अशें करून एल्टन सायडीन बसून आहलो आनी आख्खो गेम ती बरे भाशेन चयतालो वच जाप कळना वचून. गेम ड्रॉ कितें जाली ती आनी ड्रॉ जालो लास्ट पेनल्टी किक मध्ये आनी तेजे एक रिजल्ट येयलो अंबावली स्पोर्ट्स क्लब जिखिल्लो म्हणून. आनी एल्टन सांग उडी मारली कित्याक अंबावली तेजी कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणून. सो म्हाका दिसता आयज म्हजी कॉन्स्टिट्युन्सी टीम न्हू, अंबावली केपेंची कॉन्स्टिट्युन्सी टीम न्हू, म्हाका दिसता एल्टनांनी खंयची टीम जिखल्यार कोणता येता म्हाका एक टीम कोणता येता. सो बरी टीम जिखची आनी तेजे भाशेन आयज समजा जेन्ना हो टोर्नामेंट डिसायड केलो ग्राउंडार करपाक तेन्ना आमी हिंगा राउंड मारलो तेन्ना हे भाशेन तो ग्राउंड आसना. गोल पोस्ट पासून तेजे अलायनमेंट आसना, टॉयलेट आसना, कांयच आसना सारकें. कित्याक जाय ते म्हाका दिसता 7 वर्सांनी परतो ग्राउंडाचेर टोर्नामेंट जाता. पूण आयज चोवपाक जाय जाल्यार सोमत्यान तुमी काम केलें, बाबा ग्राउंड तुमी तयार केलो म्हणून तुमकां शाबासकी. तेजे भाशेन तुमची जायती प्रोपोजलूय येयल्ली हे ग्राउंडा पासत, ती हांव गव्हर्मेंटा वाटेन घालून खंयचे फायंड अरेंज करून जाता तितली कामां तुमची कंप्लीट करतलो म्हणून हांव तुमकां एक भास दिता. सो आनीक एक पावट तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी त्या ग्राउंडार तुमी टोर्नामेंट स्टार्ट केलो आनी असोच तुमी कंटिन्यू दवरचो आनी आमकां आपयले म्हणून तुका